तो एक दीस येयलो आनी म्हणपाक लागलो ह्या भुरग्याक आपूण आपल्यागे शिकपा व्हरू. म्हणजे बापायक सांगलें म्हाज्या हेका व्हरूं काय म्हणून. हांव तेन्ना येदोसो बारीक सन शंबरभर तें चलप त्या वेळार हांवें केलें पळय न्ही तें आयज म्हाका बऱ्याक पडटा. कळ्ळें न्ही, ट्रॅकाक वयतना वरांचीं वरां चलतात आमी. कसली मजा तुमकां सांगता ह्या वर्स म्हाजे खूब म्हज्या एज्युकेशन आनी कॅरियराचें एक म्हाका टर्निंग पॉयंटूच म्हटलें जाता तें. तेंची गोरवां आशिल्लीं, शेण काडप, शेण उडोवप, गारयेन उडोवप, तण घालप, गोरवांक वयर पावप, दूद सकाळीं काडलें तें मागीर सगळ्यांक कडेन दिवप, असलीं सगळीं कामां, सगळे तरेची कश्ट. हाय गायज, दिस इज वैभवी. वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ गोवा प्लॅटफॉर्म. आयज जो म्हजो गेस्ट आसा ही इज अ व्हेरी स्पेशल पर्सन. ही इज अ स्क्रिप्ट रायटर, स्टोरी रायटर, नॉवेल रायटर, पोयट, टीचर अँड अ व्हेरी गुड ह्युमन बीइंग, डॉक्टर प्रकाश पर्येकर. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं सर कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर रिसिविंग द साहित्य अकादमी अवॉर्ड. थँक्यू. हाव आर यू फिलिंग? कशें दिसता? खूब बरें दिसता, कारण साहित्य अकादमी हो खूब म्हत्वाचो पुरस्कार आनी तो आमच्या म्हज्या पुस्तकाक वर्सल एका फावो जाला आनी ताका लागून एक कोंकणी कवितेचो एक भोवमान तो अशें हांव समजता. सो वर यू एक्सपेक्टींग काय तुमचे खातीर सरप्रायज? खरें म्हणल्यार तो सरप्रायज आसा म्हजे खातीर, कारण म्हाका अशें दिसूंक नाशिल्लें की इतले बेगीन तो मेळत म्हणून. कारण कथा संग्रह जो म्हाजो आयला 2021 तेजे उपरांत म्हजी पुरण कादंबरी आयली आनी आमी सदांच अशें विचार करता की हो पुरस्कार जो आसा तो पुरस्कार चड करून सिनियरिटी अशें दितात, पूण त्या मानान खूब बेगीन मेळ्ळो अशें म्हाका दिसता. आनी हांवें केन्नाच अशें विचार करूंक नासलो की इतले बेगीन तो म्हाका मेळटलो, पूण म्हज्या वर्सल कथा संग्रहाक तो फावो जाला. एक खूब आनंदाची गजाल. सो पूण तुमकां कित्याक दिसता वाय ओन्ली वर्सल, वाय नॉट सम अदर बुक? आतां वर्सल म्हत्वाचें तुमकां खबर आसतलें की साहित्य अकादमी जेन्ना पुस्तकां मागयतात तेन्ना जी एलिजिबल पुस्तकां आसात ती पुस्तकां शॉर्ट लिस्ट जावन थंय वयर मेरेन पावतात. तातूंत हें वर्सल पुस्तक तेंच्यांनी शॉर्ट लिस्ट केलें आनी निमाणे मेरेन तें पाविल्ले खातीर घडये ह्या पुस्तकाक तो फावो जाला. सो तुमी इतले सगळे करतात, बट माय पर्सनल फेवरेट इज युअर टिचींग, बिकॉज हांवें 2 वर्सां तुमकां एज अ टिचर पळयला, एज अ टिचर ऑब्जर्व केला. आनी सर म्हणजे सदांच एक प्रश्न जो आसा जो तकलेन घुंवत आसता तो म्हणल्यार आनिकूय खूब भुरग्याचे तकलेन तो घुंवतालो, तो म्हणल्यार जेन्ना लेक्चर स्टार्ट जाता ती म्हणजे टॉपीक कितेंय आसूं, ती कथा आसूं, फिल्म आसूं, कितेंय आसूं, ती मुखार पावता 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 एट द एंड आमी 70रीन पावता. 70रींतलीं झाडां म्हणल्यार फूल आमच्या तकलेन तेच घुंवता. सो सर कित्याक अशें तुमकां केन्ना रियलायज जाला की अरे आजूय परत पावली 70री अशें तुमकां रियलायज जालें? कारण एक आसूं येता, कारण म्हजी जल्म 70री आनी तातूंतल्या हांव सामको म्हादयच्या तडीर म्हजो जल्म जाला. आनी हांव 70री अशें कितें म्हणटा सांगता तुमकां, कारण जेन्ना जेन्ना आमी पासून कोणाक एकामेकाक फोन करता वा म्हाका तूं खंयच्यान म्हणून विचारता तेन्ना आमी 70री म्हणून सांगता. आमी गांव सांगनात पयलीं, आमी 70री म्हणून म्हणजे दॅट मिन्स आमी इतले कमिटेड टू म्हज्या वाठारा कडेन, म्हज्या संस्कृताये कडेन, म्हज्या त्या परिसरा कडेन, त्या दोंगरां कडेन, न्हंय कडेन आमी खूब अशे हें आसात, लागीं आसात. आनी त्या 70रीच्या लोकां कडेन आमी खूब लागीं आसात. म्हणटकच जेन्ना जेन्ना विद्यार्थ्यांक म्हाका कसलो एक प्रश्न वा जाप दिवपा जाय, एग्जाम्पल दिवपा जाय, तेन्ना हांव रिलेट करता की हें म्हजें 70रीन आसा. तें जर विद्यार्थ्यांक बरे तरेन सांगलें, कारण शिक्षक जो आसता कितें आसा, जो आपणाक बरें खबर आसा, बरें जाणा आसा तो, ताजें जर एक एग्जाम्पल जर विद्यार्थ्याक दिलें जाल्यार ताका तें बरें अंडरस्टँड जातलें. त्या नदरेंतल्यान घडये म्हाका दिसता 70री परत येता. थँक्यू, तें म्हाका तेजी जाणीव करून दिली. म्हाज्या लक्षांत उरना केन्ना 70री केन्ना आनी कशी येता ती, पण तुमी तें बरे पद्दतीन सांगिल्ल्या खातीर धन्यवाद. सो सर तुमी आतां म्हणलें की तुमचें भुरगेपण जें आसा तें 70रीन जालां. सो तुमकां कितें दिसता की कितें डिफरंट आशिल्लें 70रींतलें लायफ? एक खूब सांगपाची गजाल म्हटल्यार आमी 2 हें पळयलें, ट्रान्जिशन पळयलें. ज्या आमच्या घरान लायटच हांव 8वेक आसतना आयलें. बरो रस्तो नाशिल्लो, येरादारी बरी नाशिल्ली आनी कसलेच तरेचे व्हडले डेवलपमेंट नाशिल्ले. टीव्ही नाशिल्ले आमच्या वेळार, फोन नाशिल्ले, मोबायल नाशिल्ले आनी हे सगळे म्हज्या भुरगेपणान सगळे तरेचे खेळ आशिल्ले. लगोऱ्यांनी खेळटाले आमी, न्हंयेन सोयांनी खेळटाले, धांवचेल्यांनी खेळटाले, पिराड्याची गाडी ओडटाले. अशें म्हणजे आतां आधुनीक ज्यो गजाली आमच्या भुरगेपणाक मेळटात त्यो नाशिल्ल्योच आमच्या कडेन. आनी अशे तरेन गोरवां वांगडा वचप, खेळप, नाचप, मातयेन नाचप, न्हांवप भरपूर 5-5 वरां अशें हें जिवन जें आसा आतांच्या भुरग्याक मेळना.
पूण ते म्हजे पिळगेक मेळ्ळें कळ्ळें का ना. म्हणजे गो संस्कृती आनी आमची कृशी संस्कृती जी आसा, शेतान काम करपाची संद मेळ्ळी आमकां. आमी शेतकार आशिल्ल्या कारणान गोरवाच्या फाटल्यान वचपाची आमकां संद मेळ्ळी, कारण आमच्या घरा गोरवां आशिल्ल्या कारणान. आनी तो वातावरणच वेगळें आशिल्लें. म्हणजे तें वातावरण आतां तुमकां दिश्टीच पडना. लोक वेगळे आशिल्ले, आमचो बेस वेगळो आशिल्लो, कळ्ळें का ना. म्हणजे हें जें सगळें जें आसा तो माहोल प्रचंड वेगळो आशिल्लो, लोकांचें चिंतप वेगळें आशिल्लें. हें सगळें जें आसा तें एक पळोवपाचो एक आनी अनुभवपाचो एक संद म्हजे असल्या म्हजे पिळगेंतल्या सगळ्यांकूच मेळ्ळें ती. आनी आतां आधुनीक सगळें पळयता. आमच्या आतां मोबायल फोन आसा, बाकीच्यो गजाली आसा, इंटरनेट आसा, आनी जगांतल्यो सगळ्यो गजाली आयज फटफट करून कळटा. सो पूण आतां गांवांत जल्माक आयला, सो थंयचे फायनान्शियल सपोर्ट वा एज्युकेशनल सपोर्ट कितलो आशिल्लो? तशें पळोवपाक गेल्यार म्हजें कुटुंब जें आसा तें शेतकरी कुटुंब. म्हजो आवय बापूय शिकोवंकूच ना म्हटल्यार आतां शिकोवंकूच ना. आनी भाव थोडेशे शिकिल्ले म्हणटकच दिसतालें घराण्यान की वा निमाणो आशिल्ल्या कारणान म्हाका हांवें शिकचें म्हणून. त्या नदरेंतल्यान घरा कडेन तसो सपोर्ट आसलो, तुवें शिकूंक जाय अशें सगळ्यांकूच दिसतालें. आनी म्हाका याद जाता, कारण हांव आफ्टर ग्रॅज्युएशन म्हाका M.Com हायर एज्युकेशन घेवपाक हांगा बांबोळे येवचें पडटालें. तशें खूब दूर तें, पयस तें, कारण सकाळीं आमकां लागीं आशिल्लें इतलें पयस वचप. आनी त्या वेळाचेर म्हाका याद जाता ज्यो प्रायवेट बसी आसताल्यो त्यो वाळपयच्यान पणजे येवपाक 3.5 वरां घेताले. मग त्या अनुशंगान आनी तेजे उपरांत दुसरो प्रवास आसा, मागीर पणजे येवपा जाय. तेन्ना पूल मोडिल्लो पणजेचो, आनी पणजेसून येतकच परत बांबोळे वचपा जाय. हो म्हाका दिसता सादारण 4 बसी म्हाका हें करच्यो पडटाल्यो. ताका लागून हांव सकाळी फुडें हें आसताली, सकाळीं 6:10 एक बस आसताली, रुही म्हणटा ती जर म्हाका मेळपाक जाय जाल्यार म्हाका 5च्या पयलीं घरा कडल्यान भायर सरचो पडटालो. आनी तेन्ना व्हेकल ना आमच्या घरान, ना सायकल तशी ना. म्हाका थंयच्यान चलत येतालो. मागीर 4:30 समज उठप सकाळ फांतोडीचेर आनी भायर सरप पावणे 5 सुमार, चलत येवप वर सवाय वर. पावसान बिसान खूब त्रास जाताले. पावसान म्हाका याद जाता की हांव कपडे म्हाजे बॅगान घालतालो, कपडे मागीर वाळपय येवन ते घालप, कळ्ळें का ना. आनी मागीर वाळपयची बस धरप, सकाळ फुडें इल्ली थंय हॉटेल सुराल एक च्या पिवप, आनी मागीर प्रवास इतलो 3.5 वरांचो प्रवास. मागीर कोर्तीं हांगा येवप, आमच्या बेतीन येवप, बेतींतल्यान ते वाफरार बसप, उडी मारप आनी तेंच्या पलतडी वचप. पलतडी थंय वयतकच थंय आमची बाकीचे ओल्ड हें आसा सेक्रेटेरियट, थंयच्यान धांवत वचून कोर्तीन वचप. थंयच्यान आमची त्या वेळाचेर बशी आसताल्यो, आतां बशी ना पळय आमच्या हेका गोंया युनिवर्सिटीच्यो. ती एक बस वयताली 9:15 सुमार काय 9 सुमार, ती धरप थंय वचून. ती मेळना जाल्यार मागीर बशी ना, युनिवर्सिटीन वचूंक मेळनासलें. पावलें मागीर प्रायवेट बसीन वचप, मागीर बांबोळेसून आनी बसी धरून. हें सगळें म्हणजे इतलो वेगळो टिडियस प्रवास सामको आसतालो. आनी ह्या प्रवासान म्हाका दिसता हांव चल्लां भरपूर त्या वेळाचेर. चलचें पडटालें, कारण घरा कडेन चलप, वयताना परत चलप जें आसा पळय तें खूब केलां हांवें. आनी ताचो फायदो आतां जाता म्हाका. हांव ट्रॅकाक बिडाक नेटान चलता पळय न्ही, तो म्हाजें चलप हें म्हाज्या खूब तकलेन. सो आतां आमचे पेरंट्स बी जे आसात पळय ती आमकां सांगतात की आमी पयलीं स्कुलाक चलत वतालीं, म्हणजे तेन्ना शाळा वा 10वी मेरेनचें सुद्दां शिक्षण इजिली जातालें, बिकॉज ते लागीं आसतालें आनी चलून वचप जातालें. पूण मास्टर्स करपाचें डिसिजन घेवप म्हणल्यार 70 टू तालिगांव येवप इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो ते तुमी कशें चिंतलें? खरें जाल्यार तुमकां आतांच सांगलां, येरादारीची कांय हें नासताली, कितें येरादारीच नासताली. आमी ट्रॅव्हलिंग तेन्ना चिऱ्यांच्या ट्रकार चडप, नाटा बीन व्हरूंक येता त्याच्या ट्रकार चडप, पिकअप बीन चडप, अशे तरेन. आनी कितलेशे वरांची वरां कोण बाबा लिफ्ट म्हणटा ती कॉन्सेप्टच नाशिल्लो आमचे कडेन. घरान गाडयोच नाशिल्ल्यो. कोणाची एक सायकल, एखादी कोणाची एक मोटरसायकल मेळ्ळी तर जाल्यार, नाजाल्यार आमकां तशी येरादारी 70 तशी नाशिल्ली. पूण हांव जेन्ना MAचे एक अनुभव तुमकां सांगपाक जाय. MA करता आसतना त्या वेळाचेर मांडवीचो पूल मोडिल्लो, एकूच पूल न्ही, आतां 3 पूल दिश्टी पडटा तुमकां. एकूच पूल तो मोडिल्लो म्हणटकच त्या वेळाचेर हेतून येवप, युनिवर्सिटीन येवप खूब डिफिकल्ट आशिल्लें. आनी तुमकां खबर आसतलें की आमोणेचो आतां जो पूल जो आसा वाळपय वचपाक, तो नाशिल्लो तेन्ना. आमी ऑल द वे कशे प्रवास करता, वाळपयच्यान सांखळे, सांखळेच्यान बिचोले, बिचोलेच्यान अस्नोडा, अस्नोडच्यान म्हापसा, आनी म्हापसाच्यान मागीर पणजे म्हणल्यार बेतीन तेन्ना, कारण पूल मोडिल्ल्या कारणान बेती मेरेन गाडी येताली. म्हणटकच म्हाका 9:30 लेक्चर्स, म्हणजे 9:30 लेक्चर जाल्यार म्हाका ऑलमोस्ट 6ची एक रुही म्हणून बस आसताली वाळपयच्यान, आनी म्हजें घर 6 किलोमिटर 6.5 किलोमिटर पयस. एटलिस्ट म्हाका 1 ते सवाय वर चलचें पडटालें. म्हणटकच 6ची गाडी जर म्हाका करूंक जाय तर कॅल्क्युलेट कर, म्हाका 5च्या पयलीं भायर सरचो पडटालो. आनी तुमकां सांगपाक जाय म्हाका तें कारण की सकाळीं उठून
पावसान बीन कपडे बॅगान घालून ते चलत येवप आनी मागीर वाळपय येवन कपडे घालप. एक दीस असो अनुभव म्हाज्या वाट्याक येयलो की भायर न्हिदतालो हांव चड करून आनी सकाळीं उठूंक जाय म्हणून. सकाळीं कितल्यांक तरी उठलो हांव, भायर उजवाड आसा म्हणून आनी भायर सरलो हांव. जाल्यार हांव वचून पळयल्यार हांव सदांच पळयतालें की हाजे कडेन पावतकच आमच्या पुलीस स्टेशनार थंय पावतकच पुलीस अशें दिसताले भायर कोण तरी. आयज कोण दिसना कित्याक? मातसो सकयल वयतकच म्हाका कोण तरी एक चली सदांच आपल्या आंगणान साऱ्यान मारता अशी दिसली, तिवूय दिसना. आनी म्हाज्या हातान बीन घडयाळ ना त्या वेळाचेर. आनी सकयल गेलो आनी पळयलें कोणूच ना. आनी एक हॉटेल आसतालें थंय हांव वचून सकाळी फुडें च्या घेतालो. त्या हॉटेलान ना म्हणल्यार मागीर थंय हांव पायलट त्या वेळाचेर ज्या बस पायलट स्टँड आसलो थंय वचून बसलो हांव. तर पुलीस येयले आनी न्हिदलो, बसलो आनी न्हिदलो हांव असो करून. पुलिसान म्हाका उठयलो आनी म्हणपाक तूं हांगा कित्याक न्हिदला? ना अशें अशें जालें हांव चुकून. अरे आतां हे पळय घडयाळेन कितले तरी 2:30-3 जाले म्हणपाक आनी तूं हांगा येयला इतले वेळा. म्हणजे लक्षांत दवर त्या वेळाचेर की घरांनी तशी एक हें ना की घडयाळ पळोवन तें येवपाचें भायर सरपाचें. आनी असो प्रवास. आनी म्हाका दिसता हो प्रवास जालोच की बशीन बसून मागीर पणजे येवप. पणजे 3.5 वरां लागतालीं बशीन येवपाक. खूब स्लो येताली बशी त्या वेळाचेर. आनी त्यो मागीर वाफर व्हडले आसताले ते पलतडी येवप. पलतडी थंय आमचे ओल्ड सेक्रेटरियेट थंय वचप. थंयच्यान धांवत कोर्तीन म्हणटा ती येवप. तेन्ना त्यो बसी अश्यो येताल्यो कालापूरच्यान वयताल्यो. थंय बस धरप नवाची युनिवर्सिटी बस धरून मागीर युनिवर्सिटी नवा पयली लेक्चराक पावप. ह्यो खूब म्हणजे तातूंत मागीर चलप आयलें. येताना परत तशेंच चलप आसतालें. एक सादारण एक 15-20 मिनटां चलप, अर्दे वर चलप आसतालें. म्हणजे म्हाजें जिवन जें आसा न्ही चलपातूच गेलां. सर तुम्ही सांगले की तुम्ही इतले ट्रॅव्हल करून म्हणजे इतले त्रास काढून युनिव्हर्सिटीन येताले. दॅट मिन्स तुम्ही तुमचो करियर पयलींच चिंतिल्लो? अरे बाबा तशें कांय ना. कारण कितें आसा की ती जाणीवच नासताली कोण जावचो बी म्हणून, कितें जातलो बी म्हणून. इतलेच एक जाणें आमी शिकूंक जाय इतलेंच म्हणून. तुमकां खबर आसतलें की हांव 70रींतलो पूण हांव म्हजें एज्युकेशन स्कूल एज्युकेशन जें जालां तें आजमानीन जालां नेवरा तिसवाडीन. आनी मागीर हांव 11वी-12वीक म्हाका हांगा एडमिशन मेळ्ळें खंय फादर आग्नेलान. मागीर ते 11वी-12वी कॉमर्स हांव. म्हणटच तेजे उपरांत कॉलेज जालें आमच्या हितून 70 म्हणल्यार सांखळे कॉलेज जालें. आनी 70च्या भुरग्यांक त्या वेळार एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी सांखळे कॉलेजीन वचपाक. म्हणटकच थंय हांव कंटिन्यू केलें. आनी थंय हांव ग्रॅज्युएशन म्हजें आसा तें कॉस्टिंगान. आनी मागीर कॉस्टिंग जाल्या उपरांत दिसलें की आनी फुडें शिकपाचें. म्हणटकीर विद्यापिठान आमी एडमिशन घेतलें आनी एमकॉमाक एडमिशन घेतलें त्या वेळाचेर. आनी पार्ट 1 पास जालो हांव. आनी त्याच वेळाचेर म्हाका याद जाता की एमकॉम पार्ट 1 जालां आनी फूल फ्लेज कोर्स सुरू जालो कोंकणींतल्यान 8 पेपराचो तेन्ना. आनी तेका त्या वेळाचेर कितें आसा हांव कॉमर्स म्हणटकीर हांव डायरेक्टली वचूंक मेळना, म्हाका घेवंक मेळना तो एडमिशन घेवपाक मेळना. मागीर चेंज ऑफ फॅकल्टी म्हणून एक टेस्ट आसताली ती पास जावची पडटाली अमक्यात मार्कांनी. ती हांवें पास जालो कारण म्हाका कोंकणीचें बरें रिडींग आशिल्लें. पूण त्या हेजेर पास जालो आनी मागीर एमएक एडमिशन घेतलें. एमए पार्ट 1 गेली, एमए पार्ट 2 गेली. आनी पार्ट 2 आसतनाच हांव नेट पास जालो. आनी इमिडिएटली म्हाका जॉब मेळ्ळो खंयचो खांडाळो कॉलेजीन म्हाका जॉब मेळ्ळो लेक्चर बेजीस. वज्रीकर प्रोफेसर वज्रीकर ते अजुनूय आसा थंय, त्या वेळार ते आशिल्ले थंय. आनी मागीर रोखडीच म्हजी कॉलेज जी सांखळी आसा थंय कोंकणी शिकोवपाक म्हाका लेक्चर बेजीस मेळ्ळो. म्हणजे दोनी कडेन शिकयतालो हांव. असली मजा तुमकां सांगता ह्या वर्स म्हाजे खूब म्हाज्या एज्युकेशन आनी कॅरियराचें एक म्हाका टर्नींग पॉयंटूच म्हणलें जाता तें. हांव कितें करतालो सकाळी फुडें सांखळे कॉलेजीन शिकयतालो. सकाळीं येयले की लेक्चर्स 1 वा 2 घेतालो आनी धांवत येवन पार्ट 1 पार्ट 2 हांवें एडमिशन घेतिल्लें एमकॉमाचें. थंय क्लासी घेवप, क्लासी हांवें थंय शिकप एमकॉमाच्यो क्लासी. आनी तसोच सांजच्यो क्लासी म्हाका आसतल्यो हितून खांडोला कॉलेजीन 3:30 उपरांत काय 3:00 उपरांत सुरू जातालें. 5 मेरेन कॉलेज चलतालें तेन्ना ती. त्यो हांवें घेवप, हांवें लेक्चर दिवप थंय आनी मागीर आमोण्या फेरींतल्यान घरा वचप, परत थंय चलत वचप. म्हणजे हो स्ट्रगलींग पिरियड. आनी मागीर तशें करून हांवें शिकप, आपूण शिकप आनी मागीर बाकीचें कॅरियर करप. हो बरो एक प्रवास म्हाका याद जाता की अशे तरेन तो स्ट्रगलींग पिरियड आशिल्लो. आनी मागीर एमकॉम पार्ट 2 क्लियर केलें हांवें त्या वेळाचेर. आनी मागीर म्हाका फूल टायम जॉब मेळ्ळो तो हायर सेकंडरीन वेरेंबार्देस. सो म्हाका याद जाता की एक फाटी तुम्ही लेक्चर फक्त आय थिंक 5-10 मिनटां घेतली आनी आमकां सांगलें की वचात आनीक युनिवर्सिटी एरियान जो वॉटरफॉल आसा तो पळोवन येयात. आमी गेल्ली पूण आमकां मेळूना, जस्ट बरो नेचर मेळ्ळो. पूण सर इतलो ट्रस्ट कसो भुरग्यांचेर? भुरगीं आनी खंय वचपाक शकतालीं? कशें आसता न्ही पळय, जेन्ना विस्वास म्हण एक गजाल आसा न्ही हांव सदांच ती मानता. म्हणटकच जेन्ना म्हाका विद्यार्थ्याचेर विस्वास आसता
बाबा ही भुरगीं विद्यार्थी अशी आसा आनी शिक्षकान सांगलां तेजे भायर ती वचची ना वा तेजे भायर ती कांय करपाक वचची ना. म्हणजे म्हाका सदांच दिसता कोणाचेर तरी विश्वास दवरचो. अविश्वासान जर सगळें जर गेलें चल्लें न्ही जाल्यार तें अविश्वासान जाता न्ही. पूण हांव ट्रस्ट म्हणटा ते पयलीं दवरता कोणाचेर आसूं तो कोण अनवळखी पासून तेजे ट्रस्ट दवरता पयलीं की हो मनीस बाबा ट्रस्टवर्दी आसा, ही विद्यार्थी म्हणजे ट्रस्टवर्दी आसा. आनी तुमकां जर त्या वेळार हांवें सांगलां आसपा जाय, म्हाका याद ना, तूं याद करून दिली. पूण हांव म्हणटा की हांव सदांच आसा की ह्या 4 वण्टी भितर टिचींग जायना. टिचींग जातलें घडये पण लर्निंग जावचें ना. टिचींग लर्निंग जो प्रोसेस जो आसा पळय न्ही तो जर बरो जर इम्प्लिमेंट करतलो जाल्यार विद्यार्थ्यांक भायरूय घेवन वचपाक जाय, ताका स्टडी टुरां करपाक जाय, ताका फिल्ड ट्रिपीक व्हरपाक जाय, भायर वचून अनुभव घेवपाक जाय. ताका लागून घडये मागीर म्हजो नेचरूच तसो आसा. कारण हांवूच जर सैमा कडल्यान चड शिकलां, हांव जर भायर गजाली वचून जर चड अनुभव घेतला जाल्यार तो शेअर कित्याक करचो ना विद्यार्थ्याक कित्याक सांगचें न्ही. कळ्ळें. म्हणून मागीर तुमकां एसायनमेंट बी पळयताले तुमकां म्हाजें चलात गांवांत भोंवात, तें ही स्टडी करात ती स्टडी ताका मेळात, हें वाचात तें वाचात आनी तूं अभ्यास करून तें बरोवन हाडून दियात. अशे तरेचो जेन्ना एप्रोच आसता शिक्षकाचो तेन्ना विद्यार्थी फुडें वतात. विद्यार्थ्याकूय बाबा क्लासाचे भायर वचून कितें अभ्यास करपाचो, अनुभव घेवपाचो, स्टडी करपाचें, रिसर्च करपाची ही वृत्ती तयार जाता न्ही. ताका लागून घडये आसतलें. सो आनीक एक विचारता जे आमी क्लासीन पळयतालीं पूण केन्नाच विचारपाक शकूना बिकॉज बरें जायनाशिल्लें, मार्क्स येवपाचे आसताले आमकां, सो ते विचारप शक्य नाशिल्लें. सो प्रत्येक टिचरीची न्ही एक स्टायल आसता क्लासीन. म्हणल्यार आमी आतां भुरगेपणांतल्यान पळयता एक एक टीचर येता क्लासीन शिकयता आसतना फूल रावंड मारता वा कितें तरी एक जेस्चर करता आपलो असो. सो तुमकां हांवें पळयल्लें की तुमचे पांय जे आसात ते अशे अशे वयर येतात सर. सो तेतूंतल्यान कितें तुमकां एनर्जी मेळटा. अरे वा, तुम्ही खूप बरें नोट केला. आमच्या लक्षात येना ते केन्ना. एक तुमकां सांगता तुमचे म्हायती खातीर विद्यार्थी म्हणटकच तुमी. कारण कितें आसता न्ही की जण एकले टिचर टिचींग करना तेजे तो एक तरेची घडी घालून शिकयता. ओके. कोण कितें तरी असो रावन शिकयता, कोण एकटो भोंवून शिकयता, कोण एक उतर रिपीट परत परत करता. ओके. आनी कितें करता अशें आसता. आनी भुरगीं एक्झॅक्टली नोट करतात. आतां तुवें कशें सांगलें की तूं हेजेर पांयाचेर आपूण नोट करता म्हणून. म्हाका दिसता कितें आसता न्ही म्हज्या लायफान हांव आतां इतली 25 वर्सां हांव शिकयता, हांव केन्नाच बसून शिकोवंक ना. आनी म्हाका अशें प्रामाणीकपणान अशें दिसता की बसून शिकोवचें न्ही म्हणून टिचरान. कोण शिकयताले वाटे शिकयता आसतलें कित्याक लागून हेल्था बी लागून. पूण हांव केन्ना बसून शिकयना. शिकयला हांव येता ते पयलीं खुर्ची कशी काडटा तुमी नोट केला आसतलें म्हाका. हांव उबो रावन शिकयता. जाता कितें तुमकां खबर आसतलें की म्हजे लेक्चर्स 1 वराचे न्ही, हांव कंटिन्यूअस लेक्चर घेतालो 2 वरांचे. म्हणजे 60 120 ही मिनटां उबें रावप. जाता कितें की एकदां पांय तुजो दुखता, तळवे आसता न्ही ते दुखतात आनी म्हाका मातशें पांयांक मातसो प्रॉब्लेम आसा. म्हणटकच हांव कितें करता ते रिलॅक्स जावपा लागून हांव बोटांचेर मातसो उबो रावता पळय, तातूंतल्यान म्हजो सगळो शीण वता आनी यू फील गूड, बरें दिसता तुका अशें. म्हाका दिसता लेक्चराक म्हाका दिसता तूं नोट केला जाल्यार खबर ना तुमकां. म्हाका दिसता 1-2-3 फावटी चडूय पाड आसतलें, 4-5 फावटी तुवें करता आसतलो. पूण नोट केल्यान म्हाका आतां लक्षांत येता की आसा म्हाका संवय ती. कळ्ळें काय ना. ती बाकीच्या टिचरांक बाकीची आसतली पूण ही म्हजी संवय तुमी नोट केला ती. पूण ही अशे तरेन विद्यार्थी सामकी बारीक गजाली नोट्स करतात, हातवारे नोट करतात केन्ना केन्ना. कळ्ळें काय ना. इवन स्टायल केंसांक थोडे हात लावप, नाकाक हात लावप. ओके. अशे तरेच्यो कांय गजाली व्हेरी नायस काय तुमी ते नोट केले आनी म्हाजे पर्यंत पावयले आसतलो. पूण नोट केल्यान म्हाका आतां लक्षांत येता की आसा म्हाका संवय ती. कळ्ळें काय ना. ती बाकीच्या टिचरांक बाकीची आसतली पूण ही म्हजी संवय तुमी नोट केला ती. पूण ही अशे तरेन विद्यार्थी सामकी बारीक गजाली नोट्स करतात, हातवारे नोट करतात केन्ना केन्ना. कळ्ळें काय ना. इवन स्टायल केंसांक थोडे हात लावप, नाकाक हात लावप. ओके. अशे तरेच्यो कांय गजाली व्हेरी नायस काय तुमी ते नोट केले आनी म्हाजे पर्यंत पावयले. जोक्स अपार्ट सर, तुमी ऑलरेडी तुमचो करियर म्हणल्यार प्रोफेसर जालो, तुमी करियर सेट केलो, मागीर फिल्माचे पिशे खंयच्यान आयले? अरे वा, खूब सुंदर प्रश्न. कितें आसता न्ही जिवनाच्या प्रवासान खूब गजाली येवन तुका तेंकतात आनी त्यो तुका संद मेळटा. ते कितें आसा फिल्माचे पिशे म्हटल्यार तुमकां खबर आसतलें की हांव 1999 जॉयन जालो आनी त्या जॉयन जातकच एकदम प्रोफेसर आमचो आशिल्लो, HOD तो आमचो डॉक्टर अरविंद गोमेश, ताणें म्हाका भितर आपोवन व्हेलो आनी प्रकाश म्हणलो तूं पर्येंकर म्हणटालो म्हाका तो, प्रकाशय म्हणा पर्येंकर. एक CILच्यान CILL मैसूरा आनी थंयच्यान एक आपोवणें येयला म्हणपाक लागलो, तूं वयता? हांवें म्हणलें सर कितें?
तो म्हणटालो एक वर्कशॉप आसा आनी तो वर्कशॉप तूं एटेंड करता जाल्यार कर, आपूण तुका परमिशन दिता वचपाक म्हणून. सो 13 दिसा का 14 दिसांचो वर्कशॉप तो. सो आय सेड येस. हांव एकटो गेलो थंय आनी थंय मागीर हांवें फिल्माची प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन आनी स्क्रीन प्ले कसो बरोवचो न्ही तें आमकां आनी शिकयलें म्हाका तेणी. आनी अडूल गोपालान जो व्हडलो फिल्म मेकर्स त्याच्या अंडर म्हाका ट्रेनींग मेळ्ळी 10-12 दीस. आनी म्हाका याद जाता की म्हजे चंद्रकोर कथेचेर स्क्रीन प्ले हांवें बरयल्लो आनी त्या कथेचेर तें सेलेक्ट जालें तें फिल्म करपाक आनी तेचेर फिल्मूय केलें आमी थंय. कळ्ळें. पृथ्वी म्हणटा त्या हेणी त्या भुरग्यान थंय त्या वेळाचेर ते कोंकणी भुरगें आशिल्लें हांगातले मैसूरचे. तेणी तें चंद्रे म्हणटा ती हें केल्ली, रोल केल्लो. आतां हें जालें इतलें म्हणटकीर ही गजाल म्हाका 2000तली 2 जालें, 3 जाली, 4 जाली, 5 जाली, 6 जाली, 7 जाली. 7क हांवें परत एकदां हांवें शिकिल्लो खरें पण ताचो हांवें फायदो करून घेवंक नाशिल्लो. एक कंपिटिशन जाहीर जालें फिल्म बीम म्हणून हांगसर पणजेच्यान की तुमी एनवायरमेंटल इश्यू एक घेवन हें करात म्हणून फिल्म करात म्हणून शॉर्ट फिल्म. सो आमी सादारण एक 3.5 मिनटाची फिल्म केलें. हांवेंच बरयलें. इश्यू एक आशिल्लो आमच्या युनिवर्सिटी कॅम्पस जळटा ताचेर बरें फिल्म केलें आनी वी गॉट सेकंड प्रायज. आतां उमेद थोडी वाडली, त्या युट्यूबाचेर आसा तें केन्ना आसाल तुमी पळयात. उमेद इल्ली वाडली, अरे आमचे कडेन जमता म्हणून. आनी सादो कॅमेरा, हँडीकॅम येता तसो कॅमेरा. दिगंबर सिंगबाळ म्हणून फायन आर्ट्स कॉलेजचो प्रोफेसर तेणें तें शूट केल्लें हांवें. ताका आतां उमेद जाली. आतां परत थांबलें. आतां आमकां ऑपॉर्च्युनिटी गोंयान काय तशें ना कितें. आनी आमी इतले थोडेशे शिकला म्हणून तो फिल्म करूंक शकना तो. म्हणजे जालें कितें की तेच्या उपरांत एक मनीस आयलो, हांगा आयलो, गोंयान आयलो आनी तो डॉक्टर SM तडकोडकर आसा, सुनील तडकोडकर. ताका वचून मेळ्ळो तो आनी कितें केल्लो तो, ताका एक बरी कथा जाय आशिल्ली गोंयांतली फिल्म करपाक. मराठी मनीस, तेजें नांव नितीन भास्कर. सरान कितें केलें, तो घेवन म्हाजे कडेन आयलो. ही इज अ गूड रायटर म्हणपालो, तेजे कडल्यान तुका कथा मेळटल्यो. सो म्हाका याद जाता की त्या वेळाचेर हांवें 2 कथा दिल्यो ताका, एक महाबळी आनी एक मनेळमाया वाचपाक लागून. तो ती घेवन गेलो. ओके, घेवन गेलो आनी तो सादारण एक 2-3 म्हयन्यान परत आयलो की मला फिल्म करायला पाहिजे म्हणून. सो ताणें मागीर म्हजी मनेळमाय कथा सिलेक्ट केली. ओके, आनी त्या कथेचेर फिल्म जालें आनी डॉक्टर मोहन आगाशे सारक्या एक्टरान तातूंत काम केल्लें. सो म्हणटकच फिल्मा कडेन असो जोडलो हांव आनी तेच्या उपरांत एक फिल्माची एक प्रवासूच सुरू जालो. तोच फिल्म डायरेक्टर नितीन भास्कर मुखार वचून मागीर काजरो फिल्म केलें, ताका नॅशनल लेवल फिल्म एवॉर्ड मेळ्ळो. आतां अंदू वर्सा आमी तें आर्या डॉटर ऑफ भारत केलें. म्हणटकच 2-3 फिल्मां ताणेंच म्हाज्या कथेचेर केल्ली म्हाका पळोवप. म्हणजे असो प्रवास सुरू जालो. आनी खूब आनंदाची गजाल एक सांगपाक जाय तुमकां की फाटलें जें आर्या डॉटर ऑफ भारत जें फिल्म आसा तातूंत 3 आमचे विद्यार्थी 22 दीस सेटाचेर काम केलें एज अ एसिस्टंट डायरेक्टर. म्हणजे ते खूब आमचे खातीर खूब बरी गजाल न्ही. आनी तें सोडून 5 विद्यार्थ्यांनी ताणें एक्टींग केलां. वेदा देसाय सारक्या भुरग्यान एक मेजर बारीकसो रोल, टिचराचो रोल केला तेणें. ते सायन्साचे विद्यार्थी बॉटनींतले. ते म्हजो पेपर घेतलो त्या वेळाचेर आनी तेणें बऱ्या पद्दतीन. आनी ते फिल्मान आसा, फिल्मान वचपाक सोदता, फिल्माक आवड आसा ताका. सानवीची खबर आसा तुमकां न्ही. सानवी पयलीं फिल्म कॉलेजीन शिकयल्लें पूण आमचो पेपर बी घेता आसतना आनी ते मारवत सारके फिल्म ताजे अंदू परत इफीक सिलेक्ट जालें. बरी गजाल सारकी. इवन म्हाका दिसता ताजें फिल्म दुसरें जें तेजें सगळ्या लेवल म्हणजे नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल फामाद जालें तें म्हणल्यार निमणे दिसा. जेन्ना अशे विद्यार्थी जेन्ना बरें कितें करतात तेन्ना टिचराक खूब आनंद जाता. आनी म्हाका दिसता तें चीज जालें फिल्मान येयलें म्हणून. कितें तरी जालें वेगळें घडटा आनी घडटलें फुडें म्हणून. सो पूण टायम कसो मॅनेज जाता, म्हणल्यार आमकां आतां कोणाक फोन सुद्दां मारपाक इतलो टायम मेळना. सगळीं फ्रेंड्स बी डिस्कनेक्ट जाता आनी तुमी एवरी स्टुडंटाक सुद्दां कॉल करतात. बाकीचे तुमच्यो पर्सनल मिटिंग्स आसता विथ डायरेक्टर्स एंड ऑल. सो टायम खंयच्यान मॅनेज जाता? नाही टायम पळय सगळ्यांक 24 वरां आसा. तुकाय 24 वरां, म्हाकाय 24 वरां. म्हणजे म्हाका चड ना टायम, बाकीच्यांक कमी ना. पळय कशें आसता न्ही पळय, जेन्ना तूं एका सिस्टमीन आसता, विद्यापीठ सिस्टमीन आमी आयले पळय, पूण आमकां खबर आसता की सकाळ ते सांज मेरेन कितें करता. तूं पळय नोट केला लावं नका. हांव सकाळीं 8 येता, 8:15 मेरेन हांव विद्यापीठांत पावता आनी निमाणो संक सुमार उठून वता. हांव जेन्ना HOD आशिल्लो तेन्ना हांव 8-8:30 मेरेन कॅबिनान बसतालो की ती जबाबदारी म्हणून. तुका कळटा की म्हजें काम, ही कामां आतां जावपाक जाय. विद्यापीठांतल्या ह्या वर्कींग आवरान ही म्हजी कामां जावपाक जाय. तशेंच हांव घरा वयतकच म्हाजी ह्या स्पॅनान ही कामां जावपाक जाय. ती मागीर 11 जावं, 12 जावं, 1 जावं, 2 जावं, कळ्ळें काय ना. तुका अजाप दिसतलें की हांव जेन्ना PhD करतालो त्या निमाणे कडेन जेन्ना PhD म्हजी सबमीट करपाची आशिल्ली, आय हॅज टू वर्क फॉर 18 hours.
एका जाग्यार बसून आयज पासून हांव एका जाग्याचेर 5 ते 6 वरां कंटिन्युअस बसून काम करता, न उठ्ठा. सर रिसंटली तुमची जी फिल्म आयली आर्या, वॉट डू यू हॅव टू सी अबाउट दॅट? आर्या हे फिल्म म्हज्या सैम सुबेदने ह्या कथेचेर आदारीत आसा. आतां तेज्या पयलीं जी फिल्मां आयली आनी 2-4 फिल्मां आयल्या पळय, मोनेळ मायाच्या कथेचेर मोनेळ माय फिल्म आयला, चंद्रकर कथेचेर अनमोल मराठीन फिल्म जाला, गळ्यातलो खुरीस ह्या कथेचेर क्रॉस एक्रॉस फिल्म जाला अशें, आनी काजरो कथेचेर काजरो जाले पळय, ताका नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो 67th नॅशनल अवॉर्ड्स. पूण ह्या फिल्मा संदर्भांत म्हजो सामको वेगळो अनुभव आसा. कारण कितें आसा, हांगा भुमिका म्हाज्या आशिल्ल्यो चड आसात. थंय कितें आशिल्लें फक्त शॉर्ट स्टोरी रायटर म्हणून, आनी काजरोन कितें जालें की म्हजी स्टोरी आनी म्हजे डायलॉग्स आसा, हांव एक वन ऑफ द डायलॉग्स रायटर. पूण ह्या स्टोरीन अशें जालें की हांव स्क्रीन प्ले आसा पळय न्ही, तोय बरयलो हांवें, आनी डायलॉग्स स्क्रीन प्ले हांवें आनी एकट्यान बरयला, श्रीकांत भंडारीने. पूण डायलॉग्स आसा पळय न्ही ते पूर्ण म्हजे आसा, लिरिक्स म्हजे आसा. म्हणटकच हांगा 2-4 भुमिका हांवें केल्ल्यो आसा, आनी बरो एक अनुभव, वेगळो अनुभव म्हाका. कारण पूर्ण स्क्रीन प्ले बरोवपाच्या संदर्भान हांव पार्टिसिपेट जाल्लो, कारण स्क्रीन प्ले कंट्रिब्यूट बी केल्ले फाटल्या फिल्माक, इवन मोनेळ मायक पासून. पूण प्रत्यक्ष बरोवपाचो अनुभव जो आसा तो हांवें केन्ना घेवंक नाशिल्लो. इवन दो हांवें स्क्रीन प्ले रायटींग वर्कशॉप बी करून शिकला बी, हो म्हाका पयलो असो अनुभव आसा तो तें केलें. आनी लिरीक बरोवप खूब कठीण आसता, तशें सोंपें नासता तें, आनी तो विशय घेवन बरोवपाचें आसता, ते एक बरोवपाचो एक अनुभव मेळ्ळो. आनी डायलॉग्स जे आसा पळय न्ही, डायलॉग्स रायटींग तशें खूब कठीण आसता तें काम. कारण फिल्मांतले डायलॉग्स, दॅट टू ऑफ पॅरलल सिनेमा जो आसता, तो सिनेमा चड करून आतां आमी हो फिल्म केला ते फेस्टिवल मुवीज, ते चड करून हांगा येतलें अशें ना थिएटरांनी. तो एक अनुभव खूब म्हाका ह्या आर्याच्या फिल्माच्या संदर्भान आयलो. आनी मजेची गजाल आनी बरी गजाल तुमकां सांगपाक जाय म्हणटा, हें फिल्म नॉर्वेक सिलेक्ट जालें, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. हालीं आतां न्यू जर्सी USA ते सिलेक्ट जालें, आनी आतां खबर आयल्या तशी सिंगापुराक ते सिलेक्ट जाला इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. ही सामकी बऱ्याची गजाल. आनी खंयच्या कांय इंडियन फिल्म फेस्टिवलान ते सिलेक्ट जातले. पूण हो जो आनंद आसता तो खूब म्हत्वाचो आनी तो दडटी आसा. सो सर तुमकां दिसता इफ नॉट अ टिचर जाल्यार तुमचो एज अ रायटर करियर सेट जाता आशिल्लो? पळय आतां तशें कितें आसा, कारण टिचर ना ते सगळे लेखक आसा न्ही, बरे लेखक आसा, घडये जायतो आशिल्लो. पूण एक लक्षांत दवरपाक, टिचर आशिल्ल्या कारणान एक एडवांटेज आसता तेका. टिचर आशिल्ल्या कारणान कितें जाता की रिडींग जाता तें चड, कारण विद्यार्थ्याक शिकोवपाक जाय. नॉवेल पेपर म्हाका शिकोवंक जाय म्हणून हांवें नॉवेल पेपरा संदर्भान कादंबरी वाचच्यो पडल्यो, नॉवेला म्हणजे कादंबरी संदर्भान चड अंडरस्टँड करून घेवच्यो पडल्यो. हो एक एडवांटेज चड आसता टिचराक आसता. सर पूण आतां एक पॉयंट आसता जेन्ना एका रायटराक दिसता की ओके आतां आपूण रायटर म्हणल्यार बरयतात सगळे जाण, म्हणजे खूब जाण ट्राय करता बरोवपाक. पूण एक पॉयंट येता जेन्ना तुका एक सेल्फ रियलायझेशन जाता की आपूण एक रायटर म्हणून. सो तो केन्ना तुमच्या लायफान आशिल्लो क्षण? तो तशें पळोवपाक गेल्यार कितें ना, आमी सुरवातेक आमी कविता बरयली, ओके, पयली मराठीन बरयली, मागीर कोंकणींतल्यान बरोवपाक लागलो. स्पर्धेन खंय खंय वचून इनामां फावो जालीं. म्हणजे कितें जाता, एकदां स्पर्धेन बी तुका इनामां मेळटकीर अरे आपल्याक जमता अशें जाता न्ही, बेश्टोच करून काय इनामां तुका दिना. आनी मागीर तुका कथा बरोवपाक लागलो, कथा पब्लीश जावपाक लागली. इवन म्हाका राष्ट्रमत स्पर्धेक बी त्या वेळाचेर पयलें इनाम फावो जालें. ओके, जेन्ना तुका कळटा की आपूण जें बरयता तें परिक्षकांक आवडटा आनी वाचकांक आवडटा. बाई मावज्यान बी म्हाजे त्या कथेचेर आपल्या मावज्याचे कसोटेर तें लेखन केलें, म्हाका एप्रिसिएट केलो. आनी लोक तुजें सांगता तुका न्ही, निमाणें कितें आसा, तूं कथा कविता बरय आनी ते प्रकाशीत जेन्ना तूं करता त्या वेळाचेर लोक तुका रिस्पॉन्स करता, तुजी कथा वाचल्या तें आवडलें तुज्या. हें तुका रियलायज करीत आसता, म्हणजे वाचक तुका रियलायज करता, कळ्ळें. वाचक तुका सांगता, मुखार मागीर क्रिटिक्स सांगता तुका तुजें कितें बरयलें तें बरें म्हणून, वा पुस्तक प्रकाशीत जालें पळय तेन्ना तुका सांगतात तुजें व्हेरी गूड, तूं बरें बरयलां म्हणून. म्हणटकीर तुका एक सेल्फ रियलायज म्हणून आतां पुस्तक काडपाक जाय, आतां म्हाका थोडेशें जमता बरोवपाक, वा हांव बाबा पब्लीक डोमेनान गेल्यार लोक एक्सेप्ट करतले म्हाका. ही जाणीव खूब मागीर हळूहळू करून येता तुका. 1-2 वर्सान जायना तें, 10 वर्सां लागता, एक डिकेट लागता, एक तब लागता, 15 वर्सां 20 इस्टाब्लीश लेखकाक इस्टाब्लीश जावपाकूच 10-15 वर्सां लागता, सातत्यान बरयलें पासून जाल्यार. कळ्ळें तुमकां न्ही. म्हणजे ते काळांतरान मागीर तुका येता तुका ते बाबा, लोकूय मागीर तुजो हें घेतात, रेफरन्स घेतात, बाबा अमको प्रकाश पर्येंकर तो बरो बरयता म्हणून, क्रिटिक्स तुजी दखल घेता. तेन्ना तुका कळटा की तूं बरयता तें बरोबर आसा, आनी तें लोकांक हें जाता, कितें म्हणटा तें आवडटा.
आनी मागीर दिसूंक लागता हय लेखक सो दिसता हांव म्हणून. सो पूण एट वॉट एज यू स्टार्टेड रायटींग? तशें पळोवपाक गेल्यार हांव स्कुलान बरोवपाक लागिल्लो. स्कुलान बी तें कितें निबंध बीन तशें बरोवपाक लागलें. तशें म्हज्या स्कूल जे आजमानी स्कूल जे आसा न्ही नेवरा थंय शिकलो हांव. पण थंय जें आसा पळय न्ही तें थंय तशें वातावरण नाशिल्लें त्या वेळाचेर तें. आतां ह्यो गजाली अयशांतल्यो तुका सांगता ऑलमोस्ट कितले वर्सां फाटले पळय 30 वर्सां फाटली गजाल तुमकां सांगता. तशें वातावरण नाशिल्लें आमच्या स्कुलान पसून आमकां बरें म्हण सांगपी. पूण अशें टिचर बी सांगताले वाचूंक जाय म्हणून. पण मागीर मराठी तुका सांगलें तशें मराठी कविता बरोवपाक सुरवात केली आमी कळ्ळें काय. आनी म्हणून हांव विद्यार्थी आसतनाच बरोवपाक लागिल्लो. म्हणजे खरें बरोवपाक लागलो 11 वर्साक आसतना जे म्हाका जाणीव जाली हांवें बरोवंक जाय म्हणून. आनी कॉलेजीक जर पावलो तेन्ना न्ही तेन्ना म्हाका बरो एक्सपोजर मेळ्ळो कविता बरोवपाक मागीर कथा बरोवपाक. मागीर म्हाका दिसता त्याच विद्यार्थी दशेंत हांव बरोवपाक लागलो. सो तुमी सांगले की तुमी रावतात सत्तरी पूण आजमानी जे स्कूल आसा तें हांगा आसा आमचें तिसवाडी. सो ते रिलेशन कशें? तशें तें आसा पळय न्ही म्हाका हांव 5वेक आशिल्लो म्हाका न्ही जालें कितें ती बारीकशी बरी स्टोरी आसा तेजे फाटली. आनी म्हज्या जिवनाचो टर्नींग पॉयंट म्हटल्यार जाता तो. कारण थंय न्ही एक आमच्या सत्तरीन कांय लोक आयिल्ले अशे हांव लोक म्हणटा ते आनी ते नेवराचे आशिल्ले. आनी मागीर कळ्ळें मागीर ते काजूचे रॅन करपाक आयले. लोकांचे काजू करतात पळय ते करपाक आयले. आनी थंय म्हज्या त्या लोकांची ते येल्ले पळय न्ही तेंची वळख म्हज्या भावा कडेन जाली व्हडल्या भावा कडेन. आनी त्या निमतान आमगेर येताले ते 1-2 पाटी आयले बीन. आनी हांवूय थंय तेंचे कोळमेचेर म्हणजे रोस काडटा थंय वयतालो 1-2 पाटी गेलो म्हाका याद जाता तशें. मागीर तो एक मंगलदास नायक म्हणून तातूंत एकटो आशिल्लो व्यक्ती. तो एक दीस येयलो आनी म्हणपालो ह्या भुरग्याक आपूण आपल्यागेर शिकपा व्हरू. म्हणजे बापायक सांगलें म्हज्या हेका व्हरू काय म्हणून. हांव तेन्ना येतासो बारीकसान शेंबडो पोर आनी गांवांतले आमी सगळे. म्हणटकच बापायक आशिल्लें की आपलो निमाणो भुरगो एक शिकपाक जाय म्हणून. आनी ताका सांगलें तूं व्हर. आनी तुका मजेची गजाल हांव सांगता की हांव सादारण 5वी शिकता म्हज्यान आवयच्या कुशीक न्हिदप. आवय बरोबर न्हिदप म्हाजे म्हणजे अशें वेंग मारून बी तशी न्हिदप. आनी म्हणजे कुशीक न्हिदता म्हणजे आवयक नाका आशिल्लें गेल्लो हांव कारण तिजे निमाणो हांव न्ही अपुरबाईचो. आनी हांव तर तेजे कुशीक न्हिदता आनी तिका तो कुशींतलो उखलून व्हरता अशें दिसलें. ती म्हणपाली नाका नाका आपल्या पुताक तूं व्हरना तो हांगा शिकता बरो काय तो काय नपास जावंक ना म्हणटा नपास म्हणजे शिकतालो हांव बरो. पण कितें जालें खबर ना मागीर हांवें हट्ट धरलो की हांव वता म्हणून. ऍट द एज ऑफ 5वेक आसतना तुमी कितली एज आसतली पळया तुमी त्या वेळाचेर. तेन्ना हांव घर सोडलें म्हटलें आतां शिक्षणाक लागून. आनी मजेची गजाल म्हणजे तो गेलो सांगून गेलो बाबडो तो परत आयलो जुनान तुज्या ह्या हेजें भुरग्याचें नांव तुज्या स्कुलान घालून येयलां म्हणपाक व्हरपाक येयलो म्हाका जाता की त्या मनशान येयलो उपरांत मागीर फायनल डिसिजन जालें आमच्या भावान म्हाका व्हरून पायलो त्या वेळाचेर. आनी तब्बल 7 वर्सां हांव त्या मनशा तांगेर रावलो. कोण आमची न्ही कोण न्ही म्हाजी नो रिलेशन्स कळ्ळें काय ना. पूण आतां रक्ताचें नात्याचें खूब व्हडलें नातें आसा त्या फॅमिली कडेन. 7 जाण भाव ते आनी 2 भयणी तेंगेर भरपूर शेत सादारण 13 कडेन शेतां तेंची. खाजन तें दोंगरे वयलें खाजन आनी तें हें बी आसा न्ही दुसरें ते खाजनान खूब शेतां तेंची आनी वांयगण बीन तेंचें भरपूर काम केलें तेंच्या शेतान. थंय जोत धरपाक हांव शिकलो थंय सगळे तरेचें काम. म्हणजे तेंची गोरवां आशिल्लीं शेण काडप शेण उडप गारेन उडप तण घालप गोरवांक वयर पावप दूद सकाळीं काडलें तें मागीर सगळ्यांक दिवप असलीं सगळीं कामां सगळे तरेची कश्ट. हांवूच न्ही ती सगळीं करतालीं कश्टाचें काम. म्हाका दिसता दॅट्स माय टर्नींग पॉयंट म्हाजो जो म्हाका दिसता लायफांतलो एक वेगळें जिवन म्हाका 70च्या तें अनुभवपाक मेळ्ळें 7 वर्सां. सो म्हाका एक प्रश्न आसा म्हणल्यार टिचरीक धरून की मंडे जेन्ना येता तेन्ना सगळे भुरग्यां भितर एक आळस येता सकाळीं उठपा जाय. सो ती टिचऱ्यां मदीं येता काय ओन्ली स्टुडंट्स? ते आतां ते इंडिविज्युअल म्हणजे तशें सांगूं येना आतां टिचरां मदीं येता स्टुडंट. पूण म्हज्या बाबतींत तेन्ना म्हाका जर मंडे म्हाका सदांच फ्रेश आसता म्हज्या खातीर. कारण तेज्या मदीं ज्यो आमकां आतां पयलीं सॅटर्डे सुटी नाशिल्ली आतां सुटी आसा. म्हणून आयतार जो सदांच हांव सदांच कितें जालां हांव सदांच भायर दिलां. म्हणजे समाजकार्य म्हणना पूण हांव तुमकां खबर आसतलें हांव स्कूलूय चलयता आमच्या कडेन. हांव फावंडर ऑफ दॅट स्कूल मराठी प्रायमरी स्कुलाचो. आनी म्हाजे खूब बाकीच्यो एक्टिविटीज साहित्यीक एक्टिविटीज म्हण रानान भोंवपाची एक्टिविटी एनवायरमेंटल आसा म्हादय बचाव अभियानान हांव आशिल्लो. पूण हांव आयतार सदांच न्ही असो प्रोडक्टीव करपाचो प्रयत्न केला. घरांत चड करून न रावता भायर वचून. आनी म्हाका सदांच जेन्ना हांव असो भायर गेला आनी खंयच्या कार्यक्रमाक जावं कितें ऑर्गनायज केला तेन्ना हांव चड फ्रेश जाला.
आनी परत सोमार दीस येवन म्हज्या ड्युटीचें काम केलां. म्हणटच म्हाका सोमार हो सदांच म्हजे खातीर खूब आनंदाचो दीस. इट्स अ फ्रेश डे असो, जंय तुजो नवो सुमान सुरू जाता, नवो वीक सुरू जाता. आनी म्हाका सदां दिसता सोमार जर तुजो बरो वचत न्ही, फुडले दीस आनी बरे वयतात, आनंदान वतात. सो तुमचो क्लासींतलो एक खंयचोय ऑकवर्ड मोमेंट शेअर कर. फॉर एग्जाम्पल हांव स्कुलान आसतना एक सर आशिल्लो आनी ते पयलीं एग्जामीक पेपर हय कट करचे पडटाले पळय. सो तो हांव कट करता तेन्ना सर सारको स्टायलीन आयलो, आपूण कट करता, तुज्यान जायना करून. आनी ते काडटासतना पिनलो. सो तेणेन मागीर म्हाका पळोवंकूच ना, म्हणल्यार ताका इतलें ऑकवर्ड फील जालें. सो तशें कितें जालां तुमचे भुरग्यां मुखार ऑकवर्ड इन क्लास? खूब ऑकवर्ड म्हणजे कितें असं एक ते सिच्युएशन न्ही, ते म्हाका आतां एक्झॅक्टली तुका सांगूंक कळचें ना अमकेच म्हणून, पण अशें जाता, घडटा खूब. कारण फाटली फ्रॉम 1999 म्हणून ताच्या पयलीं हांव शिकयता न्ही, ऑलमोस्ट 25 वर्सां हांव शिकयता. म्हाका दिसता 25 वर्साक बरे वायट 25 अनुभव आसतले. पूण म्हाका एक ऑकवर्ड न्ही, म्हणजे एक अनुभव म्हाका सांगपाक जाय. तो हांगातलो न्ही, विद्यापिठांतलो, पण जेन्ना हायर सेकंडरी हांव शिकयतालो आनी तुमकां वेरें हायर सेकंडरी जी आसा ती कालांगूट एरिया आनी आमची ते कांदोळे एरियांतले थंयचे भुरगे, त्या परिसरांतले, म्हणजे कोस्टल एरियांतले भुरगे आसा. आनी थंय कशें आसलें, हांव कॉमर्स स्टुडंट मस्तें म्हणना, पण कॉमर्स स्टुडंट थोडेशें एक बोवाळ घालपी क्लासान अशें कित्याक हांवूय कॉमर्स स्टुडंट पळय, अनुभवलो हांवें सगळें क्लासान बिसान. पूण थंय एक अनुभव एक घडिल्लो की भुरगे थोडेशे, म्हणजे म्हाका याद जाता की हांव टर्न जालो बरोवपाक आनी समथींग एज कोण तरी असो एक ल्हानसो फातर आयलो म्हज्या वाटेन. खंय तरी म्हातार काय असो कागदाचो गुळो असो सोडलो, असो कागदाचो गुळो असो, म्हाका एक्झॅक्ट याद ना. हांव विचारलें भुरग्यांक, अरे कोणें केलें, कोण मारता? भुरगे तशें सांगना न्ही, पण म्हाका खूब अशें गिल्टी फील, वाय अशें कित्याक घडलें काय म्हणून, अशें कितें जालें, कितें म्हज्या टिचिंगान कितें चुकलें काय कितें अशें म्हणून. पूण मागीर लक्षांत आयलें, मागीर प्रिंसिपलाक बी आपयलो आमी. हांव खूब स्ट्रिक्ट आशिल्लो त्या वेळाचेर. आतां म्हणजे हांव आतां खूब सौम्य जाला, पूण म्हाका तेन्ना अश्यो गजाली म्हाका आवडनाशिल्ल्यो. पूण म्हाका डायरेक्शन खबर आसा खंयच्यान येयला तें. म्हणटकच प्रिंसिपलान त्या भुरग्यांक विचारलें आनी तेंच्यांनी मागीर सॉरी बी म्हटली की आमीच तें केलें म्हणून अशें म्हणून. ही एक घडणूक म्हाज्या आजच्या तकलेन आसा. भुरगे अशी वागतात कित्याक काय म्हणून, कारण अशें कित्याक जालें काय. कारण भुरगे म्हणून कितें आसता, स्टुडंट आसता ते खूब ल्हान वयाचेर, थोडीशी मस्ती आसता, थोडीशी फकाणां म्हणून करतात टिचराची. तो एक अनुभव असो आसा की ऑकवर्ड फिलींग अशें न्ही तें, पूण एक असो एक वायट दिसता, वायटूय न्ही तें अशें. तें जालें तेंच्या हातान बावड्यांच्या, म्हणून तो एक अनुभव म्हाका अजून असो म्हाका याद आसा तो अनुभव. हय, तर म्हणल्यार ती एज आसता तेन्ना ते रब्बराक घालून मारतात ते. हेज्या चड जाता. तुमी अशें कॉलेजीन बी आनी चड मस्ती जाता न्ही, खूब मस्ती जाता. म्हणटकच टिचराक आवाज काडून दाखोवप, टिचरा भशेन आवाज काडून दाखोवप, अशें करतात विद्यार्थी, खूब जाण आसा अशें ते. सो आतां आमी निमणे कडेन पावल्या, रॅपीड फायर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, वन फेमस रायटर विथ whom you would like to spend the whole day with? आवडटलें म्हाका मराठींतलो जो विश्वास पाटील आसा तेजे कडेन. Okay, any one famous novel written by some other writer you feel you would have been written better? अरे एका तशें जाप दिवपाक म्हाका हें दिसना, पूण त्या विशयाच्या संदर्भान हांव म्हणूं येता की हरिजन समाज जे आसा ताजेर कादंबरी ऑलरेडी कोंकणीन आयल्या एनशुदासाची, ती वेगळी आयल्या, पण तांचें वेगळें जिवन जें आसा तें आनी वेगळे पद्दतीन हांव बरे पद्दतीन मांडूंक शकतालो. Okay, the last time you googled your name? अरे बाबा, जाप ना म्हजे कडेन. Who has been your greatest supporter in your writing journey? ऑफकोर्स दामोदर मावजो. Okay, any three people you would like to take for a dinner? अरे वा, डिनर म्हजो सामको खूब लागींचो इश्ट प्रोफेसर गाड, मागीर आमचो गोपीनाथ गांवस, आनीक तिसरो हांव सांगचें आनीक 70तलो एक बरो म्हजो फ्रेंड आसा बाळा नायक म्हणून. Okay, any one moment that makes you happy immediately? एनीवन Moment? जेन्ना हांव बरी अशी एक कितें एक एनवायरमेंटल अशें कितें म्हाका अशें हें मेळटा, म्हणजे वाचपाक कितें मेळटा, तेन्ना हांव खूब खूश जाता. Okay, which writer you have been looking up to since childhood? ल्हानपणा पासून हांव भाई मावजेक खूब लागींच्यान पळयत आयला, कारण तो खूब म्हाका क्लोज आसा. म्हणटकच परत एकदां भाई मावजोच. Who is the Konkani writer you are interested in their personal life?
पर्सनल लायफान तसो इंटरफियर कोणाचेच जायना म्हणटकच म्हाका ही जाप तशीच म्हाजे कडेन ना. ओके. वन थिंग अबाउट यू दॅट नोबडी नोज. खळी बी आसतली म्हाजी. दॅट्स इट सर. लास्टली एक क्वेश्चन तो म्हणल्यार नव्या भुरग्याक वा नव्या रायटरांक तुमी कितें एडवायस दितले? एडवायस म्हणल्यार इतलें सामकें नवें आसा तांकां सांगता तें भरपूर वाचात. बरयल्यार थोडें जाता पूण चड वाचपाक जाय, कळ्ळें काय ना. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार सातत्यान बरोवपाक जाय मागीर फुडें. इतलें जर केलें जाल्यार बरो रायटर्स आमकां बरें मेळूं शकता आमकां. ओके. सो थँक्यू फॉर कमिंग. लायक इल्ल्याशा आपोवण्याचेर तुमी आयले म्हणल्यार एक्चुली खूब पयलींच्यान प्लॅन आशिल्लो बट तुमी आयले बरें दिसलें. गोवा प्लॅटफॉर्माचो व्हिडिओ तुमी सबस्क्रायब करात, लायक करात, शेअर करात आणि सोशल मिडियाचेर ताका फॉलो करात.